चड नाय. सध्या आमी मंत्रालयान आसा आनी आमकां मंत्रालयान सगळ्यांनी आमकां बऱ्या पैकी वेलकम केलें आनी आमचें ऑलरेडी डिस्कशन सीएमा कडेन जालें. फ्लायओव्हर घालपाक तेणें आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले. तेज्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आनी त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा तें सुद्दां आमी तांकां सांगलें. पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आनी कांय वचना, फक्त ती मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो. लास्टाक ताका आमी अशें सांगलें की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आनी श्रीपाद नायकान जे आमच्या परीन कितें सांगलेलें तें आमी ताका पटोवन दिलें. तें म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आतां ते मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आनी ते तेणें सुद्दां पळयल्ले आसा. जे पर्यायी रोडाचेरूच आमी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिल्लें. तर ते आमी कितें म्हणटा म्हणजे लोकल कितें म्हणटा, जे तुमी पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुमी आतां इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी सीएमा पर्यंत सांगलें. सीएम म्हाजी गोश्ट ती आयकली वेवस्थीत परेन आनी वोगी रावलो. तेणें हय काय ना तेणें कांय सांगूं ना, कित्याक तितल्याचेर तो वोगी रावलो. कारण आमकां जे कॉन्फिडन्स दिल्लें हे आमकां श्रीपाद भाईन मनोहर पर्रीकर भाईन आनी श्रीपाद सर नायक हेणें आमकां कॉन्फिडन्स दिल्लें आनी हेच कॉन्फिडन्साचेर आमकां तो बायपास जावचो अशें आमकां तें दिसता. कित्याक आमी हेजे 2010 जो आमी जो लढो दिल्लो पळय आज पर्यंत आमी तो होच लढो आमचो चालू आसा आनी आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आनी फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो. बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना हें हांव तुमकां सिद्ध करून सांगता. सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तेंच्या तकलेंत आसा आनी ते तांकां एक्सप्लेन केलें तर तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तेंच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून, पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तेंच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेजी एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे तेंची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तेंच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके, 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेली दोन. त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीक रस्त्याक तेंकोन आसतात म्हणजे ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेंकोन तांकां थंयसर परत आसता देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय. थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हू. कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला. 2007 चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा, बट तरी सुद्दां तांच्यांनी सांगलां की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल 1000 लँड आनी हें तर सगळें आशिल्लें. पण ताका एक गजाल सांगलां, फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेंच्यांनी बरोवन मागलां. आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय कसलोच भाग वचना. ही 4 घरां सोडल्यार तेच्या पली कडेन आमी कांयच वचना. उरलेली घरांची बेश्टी मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली. म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगले, पण तांकां विशय बरेच पटले. ओके, हांवें जें सांगलां तें ताका सगळें पटलां. म्हाजो अंदाज हा एकदां मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो. इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत वयतली. तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून सांगलें. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा. ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा. आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटलें आनी इश्यू रिजॉल्व जातलो. सरकाराचेर विश्वास ना कोणी कन्फ्यूज नागरिकांची नांवां जी गॅजेटाचेर येयल्यात ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात. ओके, पार्टिशन ना म्हणून आयल्या कारण एक सर्वे नंबरान जर भितरले मातसो कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबरांतली सगळीं घरां येता. आमी तेंच्यांनी जे मागलां पळय उरलेले 40 घरां तांकां बरोवन दिवपाक तयार आहा. तेंचें घर एकूय वयचें ना बरोवन दिल्या पुरो तांकां. पण ते डिमांड करता की तांकां बायपास जाय करून सर. बायपास मिटींग विचारल्यार तुमी सेक्रेटरी बरोबर. सर बायपास हांव म्हज्या सगळ्या आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी सेक्रेटरींची सगळी मिटींग घेतली आनी तांच्या बरोबर त्या मिटिंगेन आज वेगवेगळे निती आयोगाची मिटिंगेच्या प्रिपेरेशन कंप्लीट केले. CSS स्कीम
हाजी प्रपोजल आनी युटिलायझेशन ताजेर डिस्कशन जालें